स्वस्ति श्रीमन् महागणपतये नमः। दक्षिणास्य समारंभा शंकराचार्यमध्यमा अस्मदाचार्यपर्यन्ता स्मर्या गुरुपरंपरा। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करल्लोकशङ्करं। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। परिज्ञानाश्रम श्रीगुरुशङ्कर परिज्ञानाश्रम शङ्कर सद्गुरु केशव वामन कृष्ण पाण्डुरङ्ग आनन्द परिज्ञान गुरु सद्यो जात शङ्कर सद्गुरु। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। गणेश शारदा चैव सद्गुरु सज्जनस्तथा आराध्य दैवतं गुह्यं सर्वं मे रघुनन्दन। गणेश शारदा सद्गुरु संत सज्जन कुळेश्वरू सर्व हि माझा रघुवीरू सद्गुरु रूपे। मला वाटते अंतरी वसावे तुझ्या कीर्तनासी तुवा बोलवावे। अपत्या परी पाववी प्रेमग्रासा महाराजया सद्गुरु रामदासा महाराजया सद्गुरु रामदासा। ये सद्गुरुराया कीर्तनी ये रे सद्गुरु राया ये सद्गुरु राया कीर्तनी ये सद्गुरु राया। अवधूत चिंतन श्री गुरुदेव दत्त। जानकी जीवन स्मरण जय जय राम जय जय रघुवीर समर्थ। श्रोतेजन हो, तुमका कितलं फंत नमस्कार करू तितलं कमी. तुम्हीची श्री समर्थांगल सायाने म्हाका स्फुरण दिता सती तुमगेल्यान तू श्री समर्थ राम तत्व तुमच्यान तसं तें म्हाका स्फुरण दिता असं उलोवपाक नाजाल्यार म्हजी न्हीद जायना आशिल्ली. तर आज आमी मनाचे श्लोक परत सूर केल्ले तातूंत एक श्लोक जालेलो आज दुसरो श्लोक म्हणया. जाल्लेलेंची केलेची करावे विवरलेची विवरावे पुन्हा पुन्हा. त्यात पहिलं श्लोक केलं आशिल्लो गणाधीश जो ईश सर्वा गुणांचा मुळारंभ आरंभ तो निर्गुणाचा नमो शारदा मूळ चत्वार वाचा गमू पंथ आनंत या राघवाचा जय जय रघुवीर समर्थ. हा दुसरं श्लोक अगदी महत्वाचं. मना सज्जना भक्तिपंथेची जावे तरी श्रीहरी पाविजे तो स्वभावे जनी निंद्यते सर्व सोडून द्यावे
जनी वंद्यते सर्वभावे करावे जय जय रघुवीर समर्थ. आता हाका नावच दिल्या मनोबोध. मनोबोध म्हळ्यार कसलें? मन हाका केलेलो बोध. हां, मन हाकच इत्या बोध केलो तो लास्ट टायम सांगिल्लें, परत सांगता म्हूण ना. कळ्ळें? मनच आमगेलें आनंद यात्रेंतलें वाहन आसत, तें समकून दवरता, तें एक मिडियम आसत. मना शिवाय कसलीं कामां जायनात. मनान मन आर्गेत तशें कसलें जायना. कोणाल की घार वाग सो दिसतलो एक सूण आशिल्लें जाल्यार भूंक नाशिल्ल्यांची. कसलें जालें तरी भूंक नाशिल्लें, वज्र नाशिल्लें, कसलेंय ना. कोण येतालीं वतालीं नळीत ते कडेन न्हीद आयिल्ले वयर पडून आसताले. चोर आयले सारके भुंकताले की ना की. तो जाल्यार मालक म्हणटा आतां तो अशी बसला म्हणून ताणें मनार घेतलें वाग आसतो म्हूण. जाल्यार ताणें मनार केन्ना घेवचें, कशें घेवचें? कोणें ताका उद्युक्त करचें मनार घेवच्याक? तशी आमगेले मनुश्यांगेली तशी जालें. इतलो गोमटो मनुश्य देह मेळ्ळा, तें मनय दिल्ल्या जाल्यार वापर नासतना किंवा वापरची कशी वापरची कळनासतना वाट्टेल तशी वापर न्हू, त्या मनाची आमी वाट लावन घेतल्या. अक्षरशः ऑपरेटर तें कॉम्प्युटर ऑपरेटर म्हळ्यार मेंदू दिला कॉम्प्युटर, तें जड पार्ट. मन चलयता तो मेंदू. मनान इन्स्ट्रक्शन केले शिवाय मेंदू कले करूं शकना. जाल्यार मन कशी म्हळ्यार ताका कले अशी ह्यांची वर न्ही. समर्थांगेले वेळार तीच परिस्थिती आशिल्ली आनी आतांय तशीच आसा. तर पार्ट 1 तांणी सगळें हें केलें, कलें कशी मेळोवचें, हें परब्रह्म कशें मेळोवचें, आमकां पूर्णत्व कशें मेळोवचें ताची थियरी सांगली. आतां सेकंड पार्टांत ते पुरे व्यवहार सांगता, हाव टू गो अबावट इट. तर ताजे खातीर परत आतां मनाचे श्लोक सुरू केले. हाव टू गो अबावट. मना सज्जना. मन हें न्ही दुधारी शस्त्रच न्ही, तशें आसता. दुधारी म्हळ्यार खंय दोनी बाजू धार ताका. च्या कोणी आसता पेसका तें व्हड तशी. तें हें काप्पू गेल्यार कसलें लाकूड थंय खांडून घालता, तितली धार ताका. जाल्यार कोणाक वापरचें कळना न्ही, ते हात कापून घेतात, हात पांय कापून घेतात. चेरडाल हातान तसलें पडल्यार तरी वांटची. तशी आमगेलें मन जर वापरचें कळना, मॅन्युअल ना आमचे लागीं, कले दिता देव मॅन्युअल सुद्दां दिता. तशी संत महंत हे आमगेलें मॅन्युअल आसा. ती संतांगेले ग्रंथ मॅन्युअल आसा मन कशी वापरका म्हूण. तर आमकां तांगेले संतांगेली किंमत खंय? आमकां म्हाका सगळें कळटा. जाल्यार मन हें जें आसा ताका आयदर मोकाट सुटलेलो आसता, मागीर कोणाचेर हांचेर दादागिरी करी तांचेर दादागिरी करी अशी. ना जाल्यार बरी मन मारून जगचें. असोकल करचें, रडतच कसर करचें. आतां केन्ना मरण येतलें म्हणून वाट पळयता ती. कले वाट पळोवची? मरण येवनच्या वेळार येता. जाल्यार आमी कशें आसता? मनाक पयलीं सज्जन करता. सज्जन म्हळ्यार कलें सत जन. बरें काम करतलो करता. ताजे खातीर समर्थांक कळ्ळें तें की हें मन म्हळ्यार तें हाजे बरें आसत. मनान मनार घेवंक जाल्यार ताका अंजान गोंजान साम दाम दंड भेद सगळें हाज्यान त्या मनाक बोध करता आसत. म्हणून त्यात म्हणटा ती मना सज्जना भक्ती पंथेची जावे. तें मन सज्जन आसलें. बहुतेक 90% लोकांगेलें मन सज्जन आसना. मस्त धूर्त आसता. कोणाल केन्ना केंसान गळ कापेदा हाजो विचार करता आसता. नाक्क जाल्यार विचार करता आसता. नाक्क जाल्यार तशी वागता. तागेले स्वतागेले कंट्रोलान तूं तें आसना. आनी आमकां वापरचें दिलेलें मन तें आमकां आमगेल्या इंद्रियांक तें वापरून घेता अक्षरशः नाका जाल्यार तशें. ताचो इतलो त्रास जावन बसता की खंय आनंद यात्रा, आनंद खंय? आनंद म्हळ्यार कल्ले म्हूण ताजे पयशे सुद्दां मेळना आमकां. सगळो दिवस सुख दुख प्रपंच हें तें आमगेली तुमगेली आनी अशें म्हळें तांणी तशें म्हळें हांतूच आसतात आमी. तर तें सोड दिवन समर्थांक सांगता ती बा भल्या मना. अरे मगल चेरडा, मना सज्जना. ताका फाटीच्यान हात फिरयता ती तशें कोर न्ही मा. भक्ती पंथान वचका, भक्ती मार्गान वचका. ताका कल गो तूं. तें सांजचे कले कळना ताका मनाक.
स्वताचेर कंट्रोल ना. भक्ती मार्ग मला कल्ले हांवें गोतना ते भक्ती मार्ग मला कल्ले तेवें समजून सांगतात. भक्ती मला कल्ले नवरात्री चालस नवविधा भक्ती करका 9 दिवस 9 रात्री. रास मंडल कोजागिरी पौर्णिमेक तरी रास मंडल म्हणा कृष्ण येता नाचूक. आता देवी बसल्या देवी मध्ये बैसून तांचे रास मंडळ म्हणटा भोवतीची हें करता ती नाचता ती पद म्हणटा ती सगळं करता ती. जाल्यार तांतू भक्ती आसता. भक्ती म्हळ्यार कळ्ळें की आदरयुक्त प्रेम आसता. ते देवीचेर प्रेम आसता किंवा त्या परमेश्वराचेर आमगेलें प्रेम आसता. त्या श्रीरामाचेर प्रेम आसता. प्रेम असल्यार आमी कल करता ती ताका त्या देवाक कल आवडटा तशी आमी वागतात. होय की न्ही. आमी स्कुलाक वता ती त्या टिचराकडची काही धाक आसता तशी टिचराचेर प्रेम सुद्दां टिचर प्रेमळ आसल्यार तिचेर प्रेम सुद्दां बसता. मस्त प्रीत करता टिचर आमचेर. म्हाका लक्षांत आसा मी ल्हान आसतना इतलें म्हळ्यार आय यूज टू मिस हर. अक्षरशः मॅट्रीक जावन वतना आमकां रडणें येवच्या लागलें. कितलें प्रीत केलें त्या टिचर्सांनी. अजुनूय खंय मेळ्ळ्यार अशें पोट्टोन घेतात. तसलें ते तांचेर प्रिती मनान तांचेर प्रिती करता. आनी आतां समर्थ सांगतात भक्ती पंथेची जागो. भक्ती म्हळ्यार कळ्ळें आदरयुक्त प्रेम. प्रेम मस्त जाण करतात जाल्यार आदर आसना. करता म्हणून म्हळ्यार प्रेम म्हळ्यार मस्त पण स्वार्थी प्रेम आसता. कल करचें उपाय ना. चेडूं आमचेर प्रेम करता ती म्हाताऱ्यांक कोणें पळोवचें ना कल करचें आमगेली ड्युटी आसा म्हणून येवचें कळ्ळें. किंवा तांगेली प्रॉपर्टी आसा तांचे नंतर आमकां मेळका कसलो पूण स्वार्थी हेतू आसता. जाल्यार निरपेक्ष प्रेम कोण करता फक्त भक्त करता. आनी भक्त म्हळ्यार कळ्ळें तागेली एकच इच्छा आसता की तुमगेली प्रॉपर्टी नाका पण तुमगेली जी बरी संस्कृती तुमगेलें जें बरें मन आसा तुमगेलें जें सज्जन मन आसा तुमच्यान जो राम बसला तांतू आपण एक जावंका. ह्या हेतून प्रपंचय करचो आनी ह्या हेतून परमार्थूय करचो. हाका भक्तीपंथ म्हणटात. रथाची 2 चाक आसत न्हय एक प्रपंच आनी एक परमार्थ. दोन्ही चाक समज चलका ती कारण आमी गृहस्थाश्रमी आसत दोन्ही चलका ती. त्यामुळे भक्ती म्हळ्यार आतां गो तसं की हें नवविधा भक्ती श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पादसेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम. हांगा आतां नवरात्री म्हळ की कलकले रंग सांगतात. आज ह्या रंगाचे कपडे घालचे फाल्यां त्या रंगाचे कपडे घालचे पण मनाचे वस्त कशी करका. श्रवण दोन सुरू करचे. श्रवण कल्ले आनी केल्यार कल जाता. भक्ती मार्गान वचूल्यार कल जाता तरी श्री हरी पाविजे तो स्वभाव. आतां समर्थान गेले हांनी समर्थांनी कोरून आमकां सांगल्या कळ्ळें न्हय. सान धोरून तांकां रामान अनुग्रह दिलेलो जाल्यार हांग श्री हरी पाविजे तो स्वभाव कळ्ळें म्हळ्यार तें राम तत्व श्री हरी तत्व कृष्ण तत्व हें पुरें एक आसा हें तांकां कळ्ळें. म्हणून ते म्हणटा ती की तूं जर तूं भक्ती पंथान जर वचूलो तरी तुका श्री हरी पाविजे तो स्वभाव. इत्या म्हळ्यार त्या हरी गेलो स्वभावचे आसा त्या परमात्म्याक स्वभाव आसा की तुजेर प्रीत करची. तांतूय कोणें तांचेर प्रीत करना जाल्यार तर तो प्रीत करता. तांतूय आमी जर भक्ती मार्गार वचचे लागल्यार तो इतलो खूश जाता तो आमकां हात धरून आमगेले पाय बी दुखले आमी खांद्यार घेवन तो चमकता स्वता. एक पण तशी जालें एक पाप म्हळ्यार देवा मस्त भक्त आशिल्ली ती केन्नाय तो देवूच आपणाक सगळें हें चलयता योगक्षेम चलयता म्हणून मस्त विश्वास. तरी वाळवंटांतान वतना आनी 4 पावल उमटताली म्हळ्यार दिसनाशिल्लो तो देव पण 4 पावल दिसताली. मागीर इगल दोनी आनी ते देवाल दोनी गुरु रूप तशी 4 पावल पळयल्यार सुमार वचना पळय काही ना मस्त कश्ट आयले तिका. तावळ वादळ सुटलें हें जालें खंय गेलें म्हूण कळना. त्या मत सांगात आशिल्ली देव खंय वचून बा म्हणून ती सोदता मेळना. शेवटी एकली चमकुच्या लागली कशी पूण आनी पार पडली. पार पडना पण परत 4 पावल दिसच्या लागली. तावळ तिन्ने एक पण परमेश्वरा विचारलें तूं पावयल म्हणटा पण हांव समज चमकत आशिल्ली
तावळ तूं मत सांगा चमकतालो आनी म्हाका चमकूंच अशक्य जालें तावळ तूं गायब जालो अशें कशें तूं केल्लें म्हण तिका कोप आयलो खंय प्रेम आसता न्ही थंय प्रेमान आमी कोप पुसोवं शकता देवाचेर खंय वचून तूं म्हाका सोड न्हू अशें कशें सोडून वचुलो म्हणून हांव इतलो तुजेर विश्वास दवरलेलो न्ही तर देवान शांतपणान उत्तर दिलें की तूं कशें कळ्ळें हांव सोडून वचून म्हणून प्रूफ असं म्हणाली पळय दोनीच पावलं दिसता ती पयलीं 4 दीस जाल्यार दोनूय दिसतात तावळ ताणें सांगलें ती पावलं दिसतात पळय दोनी ती तुगेल पावलं न्हय मा ती म्हगेल पावलं कळ्ळें मागीर हांव तुका चमकूंचें जायना म्हूण तूं खांद्यार उबारून घेतली हांवें आनी तूं खांद्यार घेवन हांव तें पार पाडलें तुगेल सगळी डिफिकल्टीज हां योगक्षेमम वहाम्य हांव व्हांवलें आनी कड्डेरी बरे दिवस येना पळय चल आमी सांगाती वच्चा म्हणून तुका परत देंवकार येयलें परत 4 पावल दिसच्या लागलीं तावळी तिगेले दोळ उगडले आमगेले मस्तपंतां गैरसमज जाता परमेश्वर अन्याय अशें दिसता अशें तो आसना हांगा ते सांगता ती मना सज्जना भक्ती पंथेची जावे नवविधा भक्ती म्हळ्यार श्रवण करका कसलें श्रवण करका आयकूंक हां श्रवण म्हळ्यार आयकूंक कसलें आयकूंचें सगळें भार उडकले पूण आयकूंचें न्हय तशें न्हय बरे ग्रंथांचें वाचन कोणें सांगता तसलें किंवां आमी वाचून तें आयकूंक एज इफ तें कोण बरयलें तो ग्रंथकारू ताणें तूं बैसून आमकां उलोवन सांगतस अशें हाज्यान आमी आयकूंक आमी कले नवरात्री नित्यपाठ म्हणटा ती हां अशी म्हणची न्ही त्या देवी आमच्या हातान म्हणून घेता आनी ताजे अर्था सकट आमी आयकूंक म्हळ्यार तें आत्मसात जाता अशी पंचकम आनी किंवां नवरात्री नित्यपाठ भट 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 म्हणलें ताका कसले अर्थ ना सम अर्थ मात्यान घेवन केल्ले कल जाता भक्ती जागृत जाता भक्ती जागृत जाता आनी मागीर भक्ती जागृत जाली की कल जाता ती राध आमकां नॅचरली कोणाल्या घेवन वता राधेल्या संलग्न सगळ्यांत संलग्न कोण आसा श्री कृष्ण तत्व राम तत्व हें पुरे हां ती भक्ती राधा ती भक्ती पयले उद्दीपीत करता आमी ताजे खातीर श्रवण करता मागीर आयकलें पण नुस्तें आयकून चलना तें आचरणांत हाडका तें समज जालें की ना चिंतन मनन कडेन 4 लोकांक डिस्कस करता दॅट इज कीर्तन भक्ती आनी लोकांक आपूण पळय हें कितलें गमटें आसा पळय आयकया ती वाचचा ती आतां हांव कशें सांगता दासबोधाचें येया ती हां या रे या सुजन आपण सारे जन करुया भजन तशी भजन म्हळ्यार कलें भक्ती भजन म्हळ्यार नुस्तें टाळ कुटचें न्ही येया ती आयकया ती मगल कल स्वार्थ आसता तूं कळलो ना समर्थित शिकयत आसा ती फायदो घे ती गंगा वाहतेची आहे हात धुवून घ्या रे सर्वी राम नाम घ्या रे सर्वी राम नाम घ्यावे तशी तें भक्तीपंथान वचुल्यार श्रीहरीगल स्वभाव आसा तेमी ती तो आमकां पावताची ताचो स्वभावच तशी आसा की तो भक्तांक पावता नुपेक्षी कदा देव दासाभिमानी नुपेक्षी कदा देव भक्ताभिमानी हां तें आमी पयलीं पळयल्लें तरी असलो हो श्रीहरी जो आसा ताणें पावूंक जाल्यार भक्ती पंथाक वच्चें म्हळ्यार नेमकें कल करचें टाळ कुट्ट बसचें भजन म्हणचें भजन म्हणची हां कले ग्रंथ नुस्तें वाचता बसवें ना तरी बरें वागचें म्हळ्यार कलें वायट वागचें ना वायट म्हळ्यार कल्लें खंयचें बरें खंयचें वायट कोणा विचारचें तुमी एखाद डाकू विचारल्यार तो सांगतलो चोरी घालचें बरें काम आसा कळ्ळें आमगेलें पोट भरता न्ही आमकां देवान पोट दिल्या कोण अशी भरता कोण तशी भरता ऑफिसां वचून कितें ती ब्रायब आनी खावन करता ती हांव तरी प्रत्यक्ष चोरी करता हां तांत कल जालें आमी अशी तर अशी न्ही असले वायट लोकांक विचार न्हू खंयचें बरें खंयचें वायट म्हणचें न्ही संत कल म्हणटात संत कशी वागतात त्यामुळे संतांगेल चरित्र तेमीच वाचका श्रवण भक्ती संतांगेल चरित्राच करका काय मागीर संत कशी वागतात तें आमकां कळका कळ्ळें कळना पळय ते निंदे कले निंदे म्हळ्यार कळ्ळें टाकाऊ निंदे त्याज्य इतले एक जाण प्रत्येक वेळेला थंय शिकचें असं म्हणटात सगळे जाण सांगतात प्रत्येक वेळेला देव सुद्दां सांगता प्रत्येक एकल्याला टिपून घेया ती तांगेले गूण हां बरें गूण टिपच्याक बरें दिसता जाल्यार कोणाल वायट गूण कसले टिपचे तांतूं आमी घेवचे वायट गूण ना तरी श्री दत्तान 24 गुरू केले श्री गुरुदेव दत्त तांणी स्वता 24 गुरू कोरून आमकां शिकयले
तांतू कितली जाण इतलें वायट आशिल्लें की तांणी सांगलें तांगेल गुण फॉर त्याज्य, ते निंद्य निंद्य म्हळ्यार कळ्ळें ते त्याग करता. तर ती मंडळी वागून आमकां शिकयता ती आमी कशी वागूं नये म्हण. तांतल्या थंय शिकचें स कशी वागूं नये हें आमी शिकचें. आनी आमच्यान ते तसले वायट गुण आसत की कल्ले हें स्वतान तूं शोध घेवचो आनी असल्याक तांचो त्याग करचो, त्याग करूं शिकचें. आनी ती निंद्य ते सर्व सोडून द्यावे. संतांक विचारका, गुरु दत्तात्रेय हें चरित्र वाचकात आनी कितलें कोण दिल्या गुरुचरित्रांत कशी हें करचें. आमगेले चित्राकूर गुरु परंपरा चरित्रांत कितलें कोमटें दिल्या कशी हें करचें निंद्य सोडची कशी म्हण. भोव कोम दिल्या. निंद्य म्हळ्यार कल्लें सगळें दिल्या. आनी मागीर वर्त कलें वंद्य, वंद्य म्हळ्यार कलें वंदन करता तसलें, वंदन करच्या योग्य म्हळ्यार तें जें आमगे मनाची बरी प्रगती करतलें, अधोगती न्हय, प्रगती करतले ते जे गुण वंद्य आसत ते मना पासून सर्व भावे करावे. जनी वंद्य ते सर्व भावे करावे. कळ्ळें. तेमी तांणी आतां भक्ती मार्ग कशें करता म्हणलें दासबोध आनी हें एकमेकांक हात घालून चमकतात. तर दासबोधान तांकां तिसरे दशकाचो 10वो समास आनी नवविधा भक्ती संपूर्ण 4थं दशक सगळे तांतूं नवविधा भक्ती दिल्या. ते मननपूर्वक म्हळ्यार तांचो विचार कोन्न हें कोन्न अशीच वाचची न्हय, नित्य थोडे श्लोक वाचून तांचें मनन करता. म्हळ्यार तें बायपाट जाता आनी नुस्तें बायपाट करचें न्हय, तें तशी वागूंक पळोवका म्हळ्यार आपआपय बायपाट जाता. हे मनाचे श्लोक तरी नित्य म्हणून जाता. ताका कितली घुमटी चाल आस हें आस म्हणटना दोनूय श्लोक पाठ करचे पण ताचो अर्थ कळ पाठ करता. आनी आमकां कळ्ळें न्हय तर 2 लोकांक जांकां कळना तांकां बसून ताचो अर्थ सांगता आनी तांकां एक पुस्तक दिवंका आमचलें असल्यार ही परमेश्वरागल सेवा म्हूण करता. हीं करो ती ना करो ती पण तांकां आमी प्रवृत्त करता करा ती कल्ल्याक तांच्यान सुद्दां देव आसा. तांकां हक्क आनंदान जगचो पण ती पाप दुख्खांत आसता, ती बेजारांत आसतात, कश्टांत आसता ती तेमी तांकां बरें आमी मदत करता. तर तांणी म्हळ्यार जयास भगवंत आवडे तयाचे देवासी साकडे संसार दुःख सकळ उडे निजदासांचे. भगवंताचेर भक्ती कोण करता की ताजे टेंशन देवाक येता तागेलें बरें जावंका म्हणून. तेमी तो आपणा दासा संसार दुःख अशी ते हें म्हणटात न्ही कल तें युरेका फोब्स आनी तांगेले ते कचरो काडची मशीन आसता ते ब्लो जाता. ब्लो केलें की ते वार सुटिल्ले पेटा कयर पुरे उबून वता. तशी कयर उबून वचून वारी आमगे संसार दुःख ना जाता किंवा संसार दुःख थंय आशिल्ले तरके ताजी जाणीव ना जाता. आमी जाणीव जायना दुख्खाची, दुख्खा जाणीव जायना. ऑपरेशन करतना एनेस्थेशी दिवन कितली कापता ती खंयचे अवयव कापून काडटात आमकां कळना ती. तशी प्रसंग येता ती वता ती आमकां ताजे दुख्खाचे झळ जायना. भक्ती मार्गाने जे अंकित ईश्वराचे तयास सोहळे निज सुखाचे ते इतले खुशी जाता. ते ईश्वरा भजन म्हणू लागल्यार दोळ्यांतल्यान उद्दा येता आनी कितले गोमटे म्हळ्यार कशी हें करचें अगदी म्हळ्यार खंयचे आतां गुरुंगल स्वरूप समर्थांगेलें हें ते सगळें पळयल्यार सोहळे निज सुखाचे धन्य तेच देवाचे भाविक जन. हे देवागल भाविक जन. आयुष्य हे रत्नपेटी. आयुष्यांत इतले बरबरे प्रसंग बरबरे आमकां संधी येतात. प्रत्येक क्षण हो आमचे खातीर एक संधी आसता, संधी. कळ्ळें. तांतू माझी भजन रत्ने गोमटी. तर भजन म्हळ्यार कळ्ळें की सेवा करची संधी कितली येतात. तशी मना पासून सेवा करची तुज्यान परमेश्वराचो म्हणून आनी तें निरपेक्ष म्हळ्यार कळ्ळें केल्लें की आमी कशी विवेचन पुष्प सद्गुरूंगल पांयार चरणांचेर दवरतात की न्ही तशी ईश्वरी अर्पून या लुटी आनंदाची करावी. कळ्ळें. लूट करता. ती भजन रत्न म्हळ्यार खंयची आसा ती तरी नवविधा भक्तीच ती रत्न. श्रवण कीर्तन नामस्मरण पादसेवन हें सगळें मागीर कल आयकूंका सगुणाची चरित्र ऐकावी. कल खातीर सगुणागल चरित्र की तांगेल चारित्र्य आमच्यांत येवंका म्हूण आवड तरी निर्माण जावंका. अरे ते कितले बरे लोक
ते कशी जाले तांगे चारित्र्य तांणी तें चारित्र्य कशी घडयले तें पळोवंक हे कले आम्ही बी घडलो तुम्ही बी घडाना आम्ही बी घडलो तुम्ही बी घडाना परिसाच्या संगे लोह बिघडला लोह बिघडला परिस सुवर्णची जाला तशी सगळे हाज्याने हें बरें जाता तर संग कोणाल करका हें शिकका वय की न्ही हें श्रवण भक्तीन येता आनी ते तस संत तुकारामांगल हें तें श्लोक भजन अभंग तरी तसले जर एक सम आमी चिंतन मनन केलें रे तो कशी घडलो लोह परिसाच्या संगे लोह बी घडला जाल्यार ते सांगतन ताजे अर्थ सांगतन ते सांगता ती की लोह बी घडला जाल्यार आमकां पयलें लोह घडचें सर आमी लोह सुद्दां ना ती लोह कशी घडचे लोह म्हळ्यार कल्लें काळे दिसता जाल्यार कशी जड तें घट्टी तातूंत एकमेकांक धोर नाशिल्लें अशें आसा ती लोह कोणाक फक्कन कापच्या जायना तसलें तें लोखंड घट्टी नाल्यार भुसभुशी माती आशिल्लें आमगेलें मन करगून वता कलेजाल की तशें तरी आमगेले जे चटके बसता ती प्रपंचांतून कलकल दुख्ख येता ती ताज्यान आमगे सहनशीलता वाडून 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 आमगेलें मन घट्टी जाता ताज्यान कडेन आमकां कसलो फरक पडना सूख येवो दुख्ख येवो आमी तें वी कॅन ब्रेवली डील विथ इट सुख दुःख प्रत्येकले असतात एक एक रडतं बसतात एक एकली ताजोची ऑपॉर्च्युनिटीचे उपयोग करून मुखार वतात पण हांव करता तूं कल्या करूं जायना करी म्हणून समर्थ सांगतात समर्थ हांगेल्या आयुश्यांत कितले कश्ट येयले पाप 12 वर्सां चेडूं जे धांवन वचलेले तांकां पट्टा मेळनाशिल्लें भिक्षा मागील तर थोडे म्हणटाले कसले मुजोर असो चल्लो हो भिक्षा ताका कोणेच दिवं नाका ती तो उदकां उडयता म्हणून उदकां उडयत म्हळ्यार भिक्षा मेळिल्ली थोडो भाग 1/3 माशल्यां खातीर ते घालताले हें कोणें पळय नाशिल्लें तांकां दिसतालें तो उदकां उडोवन दिता ताका कसली किंमत ना आमी दिलेल्याची आनी पक्ष्यांक पशूंक सगळ्यांक खावच्या घालून इतलो थोडो भाग फक्त खावन ते राबताले तसल्यांक हो कितलो मुजोर चल्लो सो हाका कोणें आवय बापूस नाच दिसता म्हूण हांगा भीक मागच्या आयला अशी सुद्दां म्हणटाले पण तांणी तें लक्ष दिलें दिनी तांणी कल्या म्हळ्यार तांकां घडचें आशिल्लें श्रवण भक्ती केली तांणी बरबरेची नाशिका शांत वचून बरबरेची ग्रंथ हाडले तांचें वाचन केलें तांची किर्तन आयकली तांकां 12 वर्साची वय जाल्यार कसलें कळना जाल्यार विचारून घेतलें घार येवन परत ते त्या वेळार कसलें प्रिंटींग मशीन नाशिल्लें आतां कशी झेरॉक्स काडून घेता ती किंवा प्रिंटर आसता प्रिंटींग काडून घेतात मोबायलांतून कसलें नाशिल्लें मोबायल नाशिल्लो मनच मोबायल ते ग्रंथ हाड न्हू परत दिवंक तांकां लायब्ररीशी तर ते कितकी भाग ते आपणाल हातून बरोवन घेताले नक्कल करताले आळस झटकले तांणी आनी आळस येवं नये म्हणून रेग्युलर व्यायाम करचे 1200 सकाळी 4 घंटे उठून 4 ते 6 ते सूर्य नमस्कार करताले सगळे प्राणायाम करी हें करी तें करी आनी कड्डेरी तांगे दिनचर्या म्हळ्यार अशी आशिल्ली की रामनामाचें हें तर सतत करताले आनी शिवाय उदकांतूं ते न्हंये हातूं उबरोवन ते गोदावरीचे हातूं इतले भागांत उबरोवन कमरे इतले उदकांतूं सुर्याक अर्घ्य दिवन दनपार 12 घंटे म्हणसरी गायत्री अनुश्ठान करताले तेमीत तांकां 2 नमुन्याचें आत्मज्ञान जालें एक तर रामनामाने 13 कोटी रामनाम जन जाल्यार रामान दर्शन दिलें आनी दुसरें सुर्या तेज सुर्योपासन तांगे घराण्यांत आशिल्ली ते सुर्याने तर तांणी सांगलें खंयचो देव दर्शन जाता त्या तशी आमगेले आंगान तांणी तें वर्णन सुद्दां केलें की आत्मज्ञान जालें म्हळ्यार तांकां कशें जालें एक हातूं उज्ज सो भयंकर प्रकाश आनी दाह अशी आनी एक हातूं तांकां शीतल चांदणेशें रामागल नांव इतली शीतल तशी आनी कितले तांणी कश्ट काडले तावळ तांकां तें श्रवण भक्ती कळ्ळें न्हय आनी तांणी बाकीच्यांकय आपोवन तांणी तें सगळें केलें म्हळ्यार तांकां शिकयलें केलें श्रवण भक्ती केली कडेन किर्तन निरपेक्ष स्वताक आनंदा खातीर हरी किर्तन करता हरी किर्तन म्हळ्यार नुस्तें प्रवचन दिवच्या हरी किर्तन म्हणना ती संकिर्तन
संकीर्तन म्हळ्यार राम नाम घेवचें, भजन म्हणची, कोणें श्रोत आस का म्हणना. अरे आमकां आनंद कशी जाता. हां, लोक सांगतात आय एम बाथरूम सिंगर म्हणून. बरें आसता बाथरूम सिंगर आसता, कला म्हळ्यार ते बाथरूम आमकां कसली उपाधी आसना आमकां. त्या वेळार मन इतलें रमता न्ही आनंदांतू, सबंद त्या हांतू रंगून वता पदांत आमी. तर तशी किर्तनांतू जाल्यार किर्तनाक कलकल गूण लागता ती ते पयले घेवंका. त्या म्हळ्यार विद्वत्त लागता किर्तन करूं अशी जायना. तितलें तुमगे श्रवण भक्ती आसका, तितलें वाचन आसका, तितलें समजून घेवचें आसका, तुमगे स्वता उपासन आसका. म्हळ्यार स्वता अनुश्ठान करका, स्वता नाम घेवंका, सगळें करका आनी त्या परमेश्वराल करूण भागका. तावळ तो परमेश्वर आमकां किर्तन करची तितली संदी मात्र नाही, तो करून घेता. तर अशी हें निरपेक्ष ताचे खातीर कलकल हरी किर्तनाक गूण लागता ती विद्वत्ता, वक्तृत्व, बहुश्रुतपणा. म्हळ्यार मस्त सगळ्यांक कोण कोण कल सांगलें आयकलेलें आसका आमकां. तशी गायन कला थोडी पूण आसका, मस्त क्लासिकल म्हणूंक आसना, जाल्यार भावपूर्ण पद वेळेक खंयची म्हणची, कशी म्हणची, पाठांतर आसका, सदाचार आसका, स्वतागल आचार बरो आसका, आपण डाकू शेवाकचे आनी दुसऱ्यांक प्रवचन करचें हांत तुका अर्थ ना. सदाचार आसका आनी मुख्य म्हळ्यार थोडो पूण स्वताक तातूंत आनंदाचो अनुभव आयिल्लो आसका. तरी अशी तें किर्तन आसका. तशीच श्रोत्यांक भक्ती ज्ञान वैराग्याचें प्रबोधन केल्लें पेटाक अशी आवडी लागली अंतरी तैसीच वदे वैखरी भावे करुणा कीर्तन करी प्रेम भरे नाच तू भगवंती लागले मन तेणे नाठवे देह भान शंका लज्जा पळोन दुरी ठेल्या. नांदता कशी नांदता तो. जो प्रेम रंगे रंगला, प्रेमात रंगला, प्रेम रंगे रंगला, जो भक्तीमध्ये मातला त्याने अहंकार घातला पायातळी. अहंकारू ना जाता. म्हळ्यार आमगेल मेरुदंडान जो अहंकार आसता न्ही ताज जिमीत आमी मार खातात. अहंकार एक फन गेल की आमगे सगळें तन मन सगळें ते परमेश्वराल स्वाधीन जाता. आनी तावळी इतलें नाच का म्हूण दिसता. हांव पळयलें एक दादा महाराज म्हणून आशिल्ले दत्त संप्रदायांतले, तांगेल किर्तनाक ते अशी 90% वांकिले, अशी मानतार आशिल्ली मस्त 90 years old अशें आशिल्ले. पण ते दत्त जयंतीक सबंद रात्रभर किर्तन करताले, खुर्चीर बसून करताले. जाल्यार ते संकीर्तन करूं लागले की गुरुदेवांगेल हें करूं लागले की दंड घेवन तांतले दंड आशिल्लो ते दंड घेवन निट उबरून गोल गोल नांची खुर्चीर उबरून. हें कशी साध्य जालें, हें कोणे करून घेतलें. जो प्रेम रंगे रंगला, जो भक्तीमध्ये मातला, भक्तीच मद चढता. आमकां मद कलें हांव हांव मगल देह हाच मद, ताका तशें न्ही, भक्तीच मद त्या किर्तनकाराक. त्याने अहंकार घातला पायातळी, पांया म्हळ्यार तुडयलो. भवानी शंकरान जशी त्या विस्मरणाचे हाका अपस्माराक पांया म्हळ्यार तुडयला. आमगेले आराध्य दैवत भवानी शंकरान कोणाकय अपस्मार जावं नये म्हळ्यार विसरचो रोग, कळ्ळें न्हय. तर तो आमकां जाला म्हणून ताणें पांया म्हळ्यार दवरला. असो तर हें किर्तन कडेन नामस्मरण सदा येता जाता उठता बसता काम करिता सदा देता घेता वदनी वदता ग्रास गिळता घरी दारी शय्येवरी रती सुखाचे अवसरी समस्तांची लज्जा त्यजिनी भगवत चिंतन करी. जय जय रघुवीर समर्थ. तशी प्रत्येक नामस्मरण म्हळ्यार तें ताका कल्लें असं हें ताका खर्च ना, एक दमडी लागना, ताका खीस सुद्दां लागना. यो म्हणल्यार खीस ना गो चावी दवरच्याक, चिके तूं धर गो, नाल्यार हातान धरून गेले वॉक घेतून खंय चावी पळोवन गेली, पिशवी घेवंका कल्लें लागना ताका. तें कंठांत व्हरता. ताका राम नाम म्हळ्यार अशी तें खंयचेय वेळार उपयोग पडटा. कशी जाय तशी वागता तें आमचे खातीर. आनी तेंच आमगेले कडेन ताब घेता. तें नामस्मरण, नामाचें स्मरण आसता, मरणाचें स्मरण आसता तशी नामाचें स्मरण आसता. आनी तें नामस्मरण सतत केल्यार आमगेलो मृत्यू हो सहळ जाता. कळ्ळें म्हळ्यार आपोआप नाम येता. मनुश्य कोमांत वचून तर तें नाम परमेश्वर स्वता नाम
स्वतः घेता, कळणे. श्रीराम जय राम जय जय राम. तरी त्यांनी सांगल्या हृदय मंदिरी बसुनी माझ्या तुझेच तू रे घेशी नाम. श्रीराम जय राम जय जय राम. श्रीराम जय राम जय जय राम. गोदातीरी सलिल खळाळे. रामाक सांगताना अरे ते गोदा तीरात तू राबतालो त्यावेळी थंय मस्त उद्दा आशिल, भरपूर तू मजेत आशिलो. हां, गोदा तीरी सलिल खळाळे इथे फक्त रे रक्त सळसळे. थेंब थेंब परिपावन होतो. मगल रक्ताच एक एक थेंब पावन जाता तुगल नाम घेऊन. घेऊनी तुझेची नाम, घेऊनी तुझेची नाम. श्रीराम जय राम जय जय राम. त्या वेळारी सहज अजपा जप म्हणतात. श्वासाचेरी जप करता. थोडे जाणांक जाता श्वासाचेर म्हळ्यार तांकां दिसता इनहेलिंग एक्सेलिंग. श्रीराम जय राम श्रीराम जय राम अशी न्हय. म्हळ्यार श्वास आमी कळत आमी श्वास घेता आसत म्हणून. श्वास घ्यायना घेवच्या जायना जाल्यार कळटा श्वास म्हणून कलकी आसता म्हणून, धाप लागना पडत. नाजाल्यार लक्षांत सुद्दां येना आमी श्वास घेतात. तशी ते नाम चलका आमकां लक्षांत सुद्दां येवं न्ही. न्हिदोन उठयतना श्रीराम म्हूण तोंडान दिवका, बसतना श्रीराम म्हूण तोंडान दिवका, उठयतना खंय वतना राम 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 चालू आसका चालू आसका. तशी ते राम नाम कडे पादसेवन म्हळ्यार कहलें काया वचा मनोभावे सद्गुरू चरण ताजी पूज करका. चरण पूज करची म्हळ्यार कहलें तांगेले पांय चेपता बसकी. सद्गुरूंगेले वचून प्रत्यक्ष पांय चेपचे न्हय बा. तर तांणी त्या खंयच्या मार्गान चल्ले तांगेले पावल्यार पाऊल घालून आमी तशी चमकूंका. म्हळ्यार तशी आचरण आमी करका. जनी निंद्यते सर्व भावे जनी वंद्यते सर्व भावे करावे, जनी निंद्यते सर्व टाकून द्यावे. तशी तरी म्हणजे म्हळ्यार अनुभवाची सगळी अंग आमकां अनुभव येवच्या लागता. पादसेवन करना पण लोकांगले गुर्तू जाता, हें जाता. सद्गुरू कृप करता ती कडे अर्चन भक्ती मनापासून अर्चन. हां कले पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहं. योगक्षेम वावंत तो देव. देव ब्राह्मण अग्नी साधू संत अतिथी अभ्यागत सगळ्यांगेले पूजन करका अर्चन करका. गृहस्थाश्रमी आमी कोणें बागलांत आयल्यार तांकां एक गोड्डा खड आनी उदक दिलें तरी पुरो जाता. ताका हें कोन्न धांवडावचें न्हय. कसलें चुकून जरी आयलो कसले पाप कोण कोण मेडिसिन्स घेवन येता ती, कोण सामान घेवन येता, दळून येतात व्हांवन हाडटा ती. तावळी तांकां कसलें जाय धगार दिसांत म्हूण मेलेले आसता ती तांकां कसलें दिवचें. कितलें बरें दिसता तांकां. तांगेले परमेश्वर आमकां दुवा दिता, तांगेले आशिर्वाद मेळटा. तांच्या हांगा परमेश्वर आसता तें पूजन कडेन वंदन भक्ती नम्र जावंका. वंदन भक्ती म्हळ्यार शरणागती, संपूर्ण शरणागती. त्या विदुराने एक पंत वंदन केलें खंय आनी ताका मोक्ष मेळ्ळो. तरी तशी तें वंदन म्हळ्यार सगळे आपणागेले इगोची मस्तक चरणाचेर नम्रता, संपूर्ण ह्युमिलिटी तशी आसता. आनी कल्ले जे आसता ती कडे ताजे नंतर कलें सातवी दास्य भक्ती. प्रति एकल्यांत मनुश्यांतू मगल सद्गुरू तत्वस मगल राम तत्वस म्हणून तांगेल सेवा करची. राम तत्व म्हळ्यार रामा मुर्ती बसता बसना, पूज करता बसना. कोणाक जिथे कमी तिथे आमी खंय कोणाक गरज आसा की आपणें जावं वचून तांकां मदत करची. सांगनासतना सांगून मागून अकल बाहा केन्नाय मागतास म्हणून अशा ज्यान पूज कोणें करता, मदत कोणें करता जाल्यार सांगनासतना धांवन वचून आपण जावन जे कोणें करता ती ती दास्य भक्ती. कळ्ळें. ताज्यान कल जाता शरीर मन धन हें सगळें खर्च करून आमी करता. परत अलिप्तपणा तो करून घेता आनी तागल सेवा हांव करता, हांव ताजेर उपकार करना. तो परमेश्वरान म्हाका इतलें दिल्ल्या आनी तो परमेश्वर म्हाका प्रत्यक्ष तांच्यांत आसच तेमीत हांव ताका सेवा करता की तान मगल सतत दिवस रात्र 24 तास 24/7
मग सेव करता तेमी थोडीशी अल्प सेव हांवें करूं येत नव्हे ह्या हाज्यान सेव करचें कडेन सख्य भक्ती म्हळ्यार मित्रत्व मित्रत्व देव मगल मित्रस म्हाका सख्यत्व भयंकर आवडटा म्हळ्यार केन्नाय देवाले संवाद सादता मग कसले प्रॉब्लेम असले न्ही ताका सांगचें मनांतल्या मनान सांगचें कसलें जे काय आसतें खंय लाज म्हूण ना हें अशें आसा सायबा म्हाका जमना म्हाका हें जायना म्हाका तें जायना कोणें म्हणटा ती म्हाका नॉन वेज सुट्टना जाल्यार सांगात प्रॉब्लेम आपोआप सुट्टा मगल हें सुट्टना मगल तें सुट्टना म्हाका ही डिफिकल्टी आसा म्हाका ती डिफिकल्टी आसा कोण म्हाका कसलें उलयलें म्हाका वायट दिसलें कोणें कल केलें हो हो प्रॉब्लेम आयला कल करचें म्हाका कले सुचयना म्हाका सुचय मित्र म्हणना पळय आवस बापसुल्या पुणी आमी थोडे संकोच पावतात कले थोडे गोश्टी सांगूक पण फ्रेंड्साले आमी वी जस्ट ओपन अप तशी दुसरी कोणें आमकां जावंका म्हणना संवाद सादचो खंय गेट कनेक्टेड शांत बैसा ती आनी तो देव भितर असणे ताले संवाद करा ती संवाद वाद न्ही संवाद आनी ताका सगळे आपणा प्रॉब्लेम्स अशी ताजे मुखार उडया ती देवाक कल्लेस भक्ती ऋण घेतले माझे चरण गहाण आहेत तुझे प्रेम व्याज देई हरी माझा हिशेब लवकर करी माझे मी न सोडी धन नित्य करी तो कीर्तन कळवे आणि संत तुकाराम सांगता ती यासी साक्ष सद्गुरू राजा तुगल चरण हांव गहाण दवन घेतल्या हां आणि मग नामस्मरणाच इतलं कर्ज तुजेर चडयल्या म्हाका तें मुद्दल तूं दिवनाक देवा जाल्यार ताजी व्याज तरी दी म्हाका गरज आसा त्या व्याजाचेर इट इज माय ब्रेड अर्नर मगल जीवन असतें प्रेमाचें व्याज तुगल दी फक्त व्याज दी कल म्हूण केल्यान तुवें हांव तुगल पांय सोडची ना गहाण आसा ती व्याज दी आनी कल म्हणटा केन्ना तूं कर्ज केलें म्हूण म्हणटा मगल सद्गुरू साक्ष ताणें म्हाका अनुग्रह करून नाम दिल्लें ता वळडून सतत हांव नामस्मरण घेता सद्गुरू तुजे पेक्षा गोड आसा त्या कापून हाडूं येता अशी म्हळ्यार संत तुकाराम सावकार आशिल्ले न्ही त्या नात्यान ते देवाले झगडतात ही सख्य भक्ती ही सख्य भक्ती मैत्रीण कसलेंय चलता आमी झगडटा ती परत एक जाता ती परत पटोवन घेता ती कट्टी बट्टी सगळें चलता तसले हे सख्य भक्ती आनी कडे आत्मनिवेदन 9वी रात्री म्हळ्यार आत्मनिवेदन आत्मनिवेदन म्हळ्यार कले देवासी वहावे आपणके ते व्हांवची कशी तरी करावे तत्व विवरण म्हणजे कळे देवाक बायल चेडम हें तें अर्पण कर थोडेपणी कळटा पण स्वताक अर्पण कशें करचें त्या वळी आमी तत्व विवरण म्हळ्यार पंचीकरण देवा मगल नाक म्हळ्यार हांव न्ही मगल दोळे म्हळ्यार हांव न्ही मगल कान म्हळ्यार हांव न्ही जाल्यार तरी जें व्हरता तें हांव आनी तें सगळें मेळून हांव मगल त्या हांवाची विभक्ती म्हाका जायी हांव केल्लें हें पुराय आज हांव तुगल चरणाचेर दवरतां मगल कल्ली अवकात आसा कल करूं प्रत्येक नस केंसाचें हें धरून मूळ धरून पुराय तूं दिलेलें आसा प्रत्येक मगल म्हूण कल्लें हो जेन्ना भाव येता त्या वळी आत्मनिवेदन जाता आत्मनिवेदन जालें की आमी व्हरना तिची आमी व्हरनात म्हळ्यार कल जाता तरी आमी व्हरता ती आमी व्हरतात म्हळ्यार कल जाता आमी त्या परमात्म्यान एक जातात आनी त्या परमात्म्याक सगळें वैभव आमकां मेळटा एक लोभी मनुष्य सतत धनाची इच्छा करता धन मेळोवचें हांग वच थंय वच करचें लोभी तशी वचुलो आनी वता वता सोदून एक काळ अशें आयलो त्या धनान तूं एक रूप जावन गेलो तो धनांत एक रूप जालो म्हळ्यार तें धन तागल जालें न्ही धन ताका मेळ्ळें तोच धनरूप जालो कडे ताका इतलें वैभव चडलें तागेल तन मनाचेर इतली ग्लोरी आयली ही स्टार्टेड लुकींग एकदम भारदस्त जालो तो कडे लोक तागल धन पळोवच्याक ताका शरण येवच्या लागली म्हळ्यार तोच धन जालो म्हणा पण तोच आकर्शक जालो कळ्ळें तो आकर्शक जालो
दिग्दर्शक जालो. तशी हे नवविधा भक्ती, त्या नवविधा भक्ती नवरात्री व्यक्ती अवघी या एकची प्राप्ती. हें जें जाता न्ही तशी आमी जावंका भक्ती पंथेची जावे म्हळ्यार कल जाता तरी श्रीहरी पावी जेतो. आमी श्रीहरींत एक जातात. जय जय राम कृष्ण हरी, जय जय राम कृष्ण हरी, राम कृष्ण सगळे एकची आनी तांचे वयले परब्रह्म तांकां आमी एक जातात. हें ताणें सांगलें. ताचे खातीर आचरण समजका. पूजन म्हळ्यार कसलें? हें नवविधा भक्ती म्हळ्यार आचरण. तुमगेलें पयलीं सदाचार. जनी निंद्यते सर्व सोडून द्यावे, जनी वंद्यते सर्व भावे करावे, अशेंच का हें सांगलें. तरी तशी आज आयचो श्लोक भोग आमटा तसं. मना सज्जना भक्ती पंथेची जावे, तरी श्रीहरी पाविजे तो स्वभावे. जनी निंद्यते सर्व सोडून द्यावे, जनी वंद्यते सर्व भावे करावे. जय जय रघुवीर समर्थ. म्हळ्यार सज्जन नातिले उनाड आशिल्लें मन सुद्दां ह्या संगतीने, भक्ती संगतीने तें सज्जन जाता. तितली किमय संतांगे संगतीन तसं तें करा ती म्हण. आतां आमी दासबोध जाल्या वळया. दासबोधान ताजी हे समास 5 आनी 6 2 घेवया की म्हूण पळयता जाल्यार मागीर ताजें ऑलमोस्ट एकच हें आसा. आतां वळ तुमी सांगिल्ली वारी फॅन बंद कर जाय. तरी आमी आनंद यात्रेचो प्रवास सुरू केला. पयलो भाग आमगे 100 हें जाल्लें ऑलरेडी कळ्ळें. 100 समास आमगेले जाल्ले पयलेचे. तांतू कसलें आशिल्लें? सगळी थियरी आशिल्ली. हें अशें करका अशें कोरनें, तशें करका तशें कोरनें, हें म्हळ्यार कहलें तें म्हळ्यार कहलें, पुरे सिद्धांत. जाल्यार आत्तां एक्चुली आनंद यात्रा चालू करतना कशी वेवस्थापन करता म्हणून जेन्ना समर्थांक हें जालें कहलें रामागेलो अनुग्रह जालो. अनुग्रह पयलें जालेलो जाल्यार सगूण रुपांतू रामाने दर्शन दिलें तांकां. दर्शन दिलें सगूण रुपांतू कळ्ळें. आनी तांणी सांगलें तुमी हें करात देशभर सबंद देशाटन करात. पांयान चमकून पदयात्रा आमकां गोकर्ण ते हांगा शिराली वचूक कितलो त्रास घेवंक लागलो. तांणी आसेतू हिमाचल म्हळ्यार रामेश्वर सेतू कन्याकुमारी थावन हिमालयान थंय तांणी पांयान तीर्थयात्रा केली. कल खातीर केली? तरी प्रत्यक्ष ते जे रामान सांगलें ताजें आतां आचरणांत हाडचें आशिल्लें. तावळी राजकारण हो पयलें हें. राजकारण म्हळ्यार कहलें की समाजाचे पुढारी आतां आमी पदयात्रा केलेली न्ही तावळ सिस्टमॅटिकली केलें स्वाम्यांनी. अशीची कले उठायली वतराबली अशी न्हय. बरोबर 3 नमुन्यान गट केलेले. संकल्पिता, आयोजक, स्वयंसेवकाल काम कशी, कोणाक कार्ड दिवची, कोणाक आय कार्ड दिवचें, हें करचें तें सगळें बैसून करचें. कडेरी संकल्पिता म्हळ्यार तांणी संकल्प केलो. प्रत्यक्ष चमकून ते वताले जाल्यार तांकां वतन मदत करची. तांकां एक्युप्रेशर दिवचें, तांकां आनी कसले मदत करची, तांकां पांय धुवच्याक मदत करची. हें हुन उदकान मीठ घालून तांकां पांय दवरचे, पांय दुखू नये म्हणून तांकां पांय चेपचे. ही जी सेवा ती आयोजक करताले. ते मदें मदें चमकताले, मदें आमकां व्हरून पावयताले अशी. तर तशी जे वेवस्था आसा आनी तांकां सुद्दां खंय एक्सिडेंट जावं नये म्हणून कितली काळजी घेतली. आनी स्वामी स्वता आमकां सांगात येयली. तशी ह्या आनंद यात्रेंतू श्री समर्थ आम सांगात आसा ती. आनी तांणी तशीच गट केले. तांगेल वेळार तशीच आशिल्लें. जी तांणी जेन्ना यात्रा केली तांकां दिसली बाप रे प्रचंड जनत भरल्या आनी सगळे कडेन परकीय राज्य आसा. परकीय धर्माचें राज्य मात्र न्हय, मस्त राज्य आशिल्लें. आनी ते राज लोक बरी क्रूर आशिल्ले. बरें नाशिल्ले. बरें राय आसल्यार हरकत ना पूण वायट आशिल्ले. म्हळ्यार तांगेले नजर वायटी आनी स्वार्थी लोक भयंकर त्रास दिताले. आनी त्यांनी ते त्रास सोसून लोकांगेल मन म्हळ्यार मुरदाड मोरून गेलेली. मन मारून जगताली. अरे तांगेल बायलांक आनी किडनॅप करून व्हरतालीं, भ्रश्ट करतालीं, खंय पुणी मारून घालतालीं. आनी वाटेर आयिल्ल्यांक तांकां कापून काडटालीं तलवारीने. घोड्याक पांया मुळांत, हत्ती पांया मुळांत दितालीं. असली सगळी शिक्षा कहल्याक की तांणी इस्लाम स्विकार करूं अशी. आतां खंयचे धर्मा बद्दल सांगचे खातीर न्हय
पण प्रत्येकाक स्वधर्म प्यार असतं न्हय तें आमकां ती सुद्दां मोब नाशिल्ली कसलें एक पूज करचें हें नाशिल्लें आमगेलें मुर्ती भंजन तांणी केल्लें हें तें मुर्ती भंजन करून देव सगळे कडेन आसा पण जे मनुश्यान तूं देव भरला प्राण्यान तूं देव भरला आमगेल्या गाययांक आमी तांकां देव स्वरूप मानतात गाययांक मारतालीं आमगेल्या मुखारी सान्न चेडवांक मारतालीं कसले म्हूण त्रास दिनी तेन्ना हें सगळें तांणी पळयना पळय तांगेलें मन एक नमन्यान उद्विग्न जालें की आतां कले कोरकाची जाल्यार इतले जनतेक कशी करची बा कशी एक करचें विंगड राज्य तांणी एक सान्न पार्टा पुरतेपणी आमगेलें स्वराज्य आसता ह्या जनतांनी शिवाजी महाराजाक हाताला धरलें आनी राजकारण सुरू केलें आतां हांगा राजकारण हो समास आसा आयचो राजकारण म्हळ्यार नेमकें कसलें राजकारण म्हळ्यार कसलें तरी ते सांगता ती की हें व्यवहार चातुर्य म्हळ्यार पुढारी आसता कोणाक ते राज म्हळ्यार पुढारी न्हय जाल्यार एक रायांनी ती सगळें मॅनेज करूं जायना त्यांनी ती मस्त गट आतां स्वामीजीन तें आयोजीत केलें आमगेलें पदयात्रा जाल्यार तांणी लोकांगेले गट केल्ले आनी एक ग्रुपाक एक वयसून दिले 3 मुख्य गट आनी तांतूं एरिया वायज विंगड ग्रूप केलेले तशी हांनी केल्ले विंगड ग्रुप्स केलेले आनी त्या मेंटॅलिटी म्हळ्यार देश बदलता गांव बदलता तशी भास बदलता तांगे चाली रिती बदलतात तर तांच्यान ते स्वता वचून राबले ताजी स्टडी केलें आनी ताजे नोट्स घेतले मागीर तांगेले कितले राजकारण म्हळ्यार व्यवहार चातुर्य खंय समाजागेले पुढारीपण घेवंक न्हय सगळें हें तांकां बरें दिसकात जाल्यार त्या पारतंत्र्यान थंय कितपत आशिल्ल्यांक भायर काडका दुख्खांतन भायर काडका तांकां वायट दिसलें आनी श्री रामान तें काम दिलें तांकां तेमी तें नुस्तेंची तीर्थाटन करून बसनी ती तीर्थ पिवच्याक तर ते यशस्वीपणे गाजोवच्याक व्यवहार चातुर्य आशिल्लें तांतलें एक कुबडी आशिल्ली तांतूं एक हें आशिल्लें खंजीर आशिल्लें म्हळ्यार कसले प्राणाचेर बेत्त म्हळ्यार ते भोसकूंच्या शकता ती थंय अहिंस कामां येना वेळ एक हिंस सुद्दांय करका लागता तर व्यवहार चातुर्य आसता आनी हें पुढारीपण यशस्वी करचे खातीर यश मेळचे खातीर जे गूण लागता व्यवहार चातुर्य लागता ताजे खातीर ताका राजकारण अशी समर्थांनी नांव दिल्या आतां राजकारणांत तूं रामनिती आसता मस्त फंता म्हळ्यार आर जवळ सरळ वागचें पण एक फंता सीधी उंगली से घी नहीं निकलता म्हणून आपण टेडी उंगली म्हळ्यार कृष्ण निती सुद्दां करका लागता तशी हांग मर्यादा पुरुषोत्तम राम आनी सगळं अमर्याद प्रेम दितलो तो कृष्ण हें दोगांगल नीती कशी अनुसरची हें तांणी सांगलें हें व्यवहार चातुर्य न्ही मस्त लोकांक तूं अशी उपजत आसता पण तें शिकका सुद्दां लागता कल्टिवेट करका लागता तांणी केलें मस्त सगळ्यांक तुजे सगळे कडेन फिरना पळय त्या प्रांतांतले सुमार लोक इलिटरेट लोक का जायना तांच्यान एखादपणी हुशार आसताले एक दोन तांकां हाताले धरले आनी तांगेले प्रॉब्लेम आनी सगळ्यांक भोवून हें केलें आनी तांकां लिडर केलें आनी तांकां तें व्यवहार चातुर्य शिकयलें कशें करका व्यायाम घेवंका आपोवन सगळे लोकांक येतना तांकां आळशी करूं नये तांकां मेहनत करूं शिकोवंका तांकां अन्न वस्त्र मेळ शिकोरका सगळ्यांनी एकजूट जावन राजसत्तेला लढका ताजे खातीर लढच्याक शस्त्र कशी चलोवची सगळे नमुन्याची ट्रेनिंग म्हळ्यार प्रॉपर प्लॅनिंग वॉट व्हाय आनी हाऊ हे 3 प्रश्न तांणी सिस्टमॅटिकली सोडयले हांगा हांव तुमकां सांगता एक राम वनवासा वचना पळय भरत थंय आयलो तर भरताक इतलें वायट दिसलें कोप आयलो आत्तांच्यात हांव रामाक मेळूं वता म्हणून तर सगळो गांव म्हणालो आमी येतली तर ताका भरका तरी खरें पाप दिसलें तांकां जानांगले इतली प्रेम करताली रामाल वीर तांकां साध्य जायना चला सगळ्यांनी वचच्या राणी हय आयल्यो पुऱ्या जाणां कौशल्या कैकई पुऱ्या जाणां आयली ताच सांगात तो मानताल्यो तर तांणी प्लॅनिंग कशी ताबडतोब एक ग्रुप्स केले आनी रस्ते सम केले वाटे वेले न्हंय अशी कितली की त्या प्रत्येक फावट इतले जाणांक कशें पार करचें तर ब्रिज बांदून घेतले बरोबर रात्र दिवस काम करून एक 15 दिवसांत सगळे
इन्फ्रास्ट्रक्चर तयार केलें आनी कड्डेरी तो गांव सगळं गांवाचें पॉप्युलेशन घेवन तो रामाक भेटीक वचून म्हळ्यार हें दीस इज प्लॅनिंग. हें राजकारण, हें व्यवहार चातुर्य, हें राजकारण आसका जाल्यार ताजे खातीर तो मूर्ख आसता न्ही, तो लिडर ताणें कशें आसका ताजे बद्दल तांणी हांगा दिल्या. तातूंत दोन आसात, एक राजकारण निरूपण आनी एक महंत लक्षण. हें आमी आतां पळोवया. तरी प्रत्येक गटाक एक किंवा दोन गट प्रमुख केले तांणी, मॉनिटर म्हणा, मॅनेजर म्हणा अशी. आनी तांगेल पुढाऱ्यान जो पुढारी तो महंत म्हळ्यार श्री समर्थ स्वता, कळ्ळें न्ही. तीन महंत आशिल्ले ग्रेट. ते म्हळ्यार एक स्वता शिवाजी महाराज, तांकां तांणी पयलीं तयार केलो. तर ताणें मदत केली मस्त. आनी श्री समर्थ स्वता आनी बाकी उपदेश करून सगळ्यांक हें करचें तें काम संत तुकाराम महाराजान केलें. अशें तेच जाणान मेळून तें केल्लें. तें गट गट करून तांकां समज शिकयलें. आनी व्यवहार चातुर्य म्हळ्यार कहलें त्या पुढाऱ्यांक तांणी कशें तयार केलें. पुढारी महंत म्हळ्यार ताणें ताका व्यवहार चातुर्य आसका म्हळ्यार कहलें तर माणस ओळखचें शिकता, मनुश्य ओळखतात ताणें कशी आसा ती. मस्तपण तांकां कळना, सादूशे येता ती भोंदू आसता ती, तशी ना. मनुश्याक ओळखची तितलें हें करता. तर कडेन निस्वार्थी स्वता आसका, ब्रायब घेतलो वचून हें पुढाऱ्यांनी. निस्वार्थी पुढारी निवडका, कळ्ळें न्ही. कडेन हाजे खातीर स्वता ताणें हरिकथा निरूपण, ताका स्वता उपासन आसका त्या महंतागेली. म्हळ्यार ताका सामर्थ्य आहे चळवळीचे, जो जो करील तयाचे, परंतु तेथे भगवंताचे अधिष्ठान पाहिजे. भगवंताला अधिष्ठान आसका ताका, कळ्ळें न्ही. ताजे खातीर स्वतागेल उपासन आसका, देवागेल आशिर्वाद घेवन सगळें कामाक वचका. आनी नंतर कळ्ळें राजकारणांत व्यवहार चातुर्य आसका. म्हळ्यार ताणें गणपती गेले हस्ते गेले मुख धारण करका. हस्तेल मुख धारण करचें म्हळ्यार कहलें गणपतीन हस्तेल मुख कल्ल्याक लायल्या, शिवान ताका लायलें. तो गणपती म्हळ्यार गणांगलपती तो, तागेल हातांत कितले लोक काम करतात, तांगेल नायक तो. तर तांगेल हित करता जाल्यार ताका दूरचें कळका, दूरचें दिसका, दूरदृश्टी आसका, दूरचे शत्रूगेल वास येवका. ताजे खातीर इतलो व्हड संडाळी कोण कोण कान भरतात चमचे लोक, ताजे खातीर अशी फ्लॅप जावचे तसले कान सुप्पावरी. बरें मात्र भितर घेवचें, बाकी फाप्पण उडोवचें, पाखडचें म्हणटात ताका मराठीन तशी. कडेन बारीक नदरेन दूरचें पळोवचें. पोट इतलो व्हड, लोकांगेल अपराध पाप, अज्ञानी लोक आसात ती कलेपणी चुक्क जातात, त्या चुक्क पोट्टान घेवच्यो. शिवाजीन तरी इतलें बरें केलेलें, ताच्या शिवाजी गेले 8 लग्न जालेलीं. त्या वेळार अलावड आशिल्लें 8 थंय, पण कहलें उगीच केलें ताणें ना. राजकारणाची एक पॉलिसी म्हूण ताणें केली. तर हंबीरराव मोहिते म्हूण आशिल्लो तो मुस्लिमांक वचून मेळून तांगेल थंय हें करतालो, कळ्ळें. तर तांगेल घरचे चलये गेले प्रपोजल आयलें ताका, आनी ताणें तें स्विकारलें आनी तिला लग्न करून घेतलें. कल्ल्याक तरी दीस इज द सेफेस्ट वे टू ब्रिंग. तो एकदम बरो लढवय्या कोण हंबीरराव मोहिते, ताका आपणा गेले हांतू घेवचे खातीर कोणें जावो आपणा चलयेक विधवा कोणें करना न्ही, तेमी तो आपणाल्यांनी युद्ध करूं येवंच ना म्हणून अशी. आनी ताका आपणाक बाजू घेतली, आपणा सैन्यान ताका नोकरी दिता म्हणून तें केलें. आनी ताजे खातीर ताका चलयेलें लग्न करून घेतलें. म्हळ्यार अशें नुस्तें भोग वासने खातीर कर न्ही. तर हें जें राजकारण आसा हें आमी वाचल्यार अभ्यास केल्यार मात्र कळटा. कडेन अखंड सावधान आसका. राजकारण म्हळ्यार व्यवहार चातुर्य तर आसकाची, अखंड सावधान, दक्षता. आतां मस्त फंता अशी हें करतात, युद्ध करना पण कितली लोक हें जातात ती कल म्हणटात ताका कैदी जाता ती. किंवा कोणें हेर तांगेले शत्रू हातूंत पक्षांतले हेराक पकडबा, तर तसल्याक ते कल करताले मस्त. पण तो जर बरो आसलो तरी ताजेर क्रूप कोर न्हू, म्हळ्यार ताका शिक्षा दिवन मान घालयेद, पण ताका परत पेटे नाशिल्ले. पण ताजेर इतले उपकार करताले, ताका इतलें बरें वागयताले प्रेमाने की तो आपण जावन हांकां जॉयन जातालो. म्हळ्यार ते मुस्लीम तांकां कले मेळनाशिल्ले, त्रास जाताले तांकां. हांगा तशें न्ही, आमगे स्वकीय लोक महाराष्ट्रीयन लोक थंय वचून तांकां मेळ्ळेले आशिल्ले परकियांक. तर तें तो सांबाळतालो.
असं सगळं हें जें असणे ते समर्थांनी हें स्वता प्रत्यक्ष केल्लें. आनी इतलो व्हड देश लोकसंग्रह करतल्या पुरुषांगल समाजाक तांगेल सगळे कडेन हें येता न्ही संबंद येता तांगेल तसले लोकांगेलो. तांकां राज्य संस्था जाय आसता, अर्थसंस्था, पयशे खंयच्यान हाडचे हो प्रॉब्लेम. तांकां साधू संतांगेल संगत जाय आसता, म्हळ्यार मॉरल मन बदलच्याक. तशी स्वतागेल उपासन आसका, स्वता व्यायाम करका, आदी केले मग सांगितले. स्वता प्रयत्न करका ती शिस्त स्वता पाळका, त्यावेळी दुसरी पाळता ती. म्हणजे जे केले तेच सांगितले, कळलं नाही. आधी केले मग सांगितले. तर सामर्थ्य आहे चळवळीचे, जो जो करील तयाचे, ते भगवंताचे अधिष्ठान पाहिजे. परंतु भगवंताला अधिष्ठान जाऊन का त्या दृष्टीने हे राजकारण हो आम्ही भराभर वाचून घेऊया. आणि कडे महंत निरूपण असं ताळतांनी सांगले हें तुमकां सांगिले सांगता कल्ल्याक की परत परत कर्म केलेच का. श्रीराम समास 5वा, दशक 11वा, समास 5वा. राजकारण निरूपण. श्रीराम कर्म केलेची करावे, ध्यान धरिलेची धरावे, विवरलेची विवरावे, पुन्हा निरूपण. आता लोकांक दिसतात यो तू कशी बायपाट म्हणता गो, म्हाका कीर्तन शिकयतले न्ही तें जालें. लिहिलेची लिहावे, वाचिलेची वाचावे, विवरलेची विवरावे, पुन्हा पुन्हा. रक्तान भिनले तें त्यावेळी तें आपापी येता. तैसे आम्हास घडले, समर्थ सांगता ती. हो मगलो निजी अनुभव स्वतःलो. बोलिलेची बोलणे पडिले, का जे विघडलेची घडले पाहिजे समाधान. कितलं पण तुमचं समाधान केलंय, तुम्ही समजायलंय, परत तुम्ही त्योच शंक करतात, परत पहिले मनाच्या अवस्थेत दुःखांत येतात. म्हणून सांगिलेच सांगका लागता. तरी अनन्य राहे समुदाव, इतर जनास उपजे भाव, ऐसा आहे अभिप्राव उपायाचा. मला कळलंय की आपणाक अनुयायी जे असतात, आपणा ग्रुपान जे लोक असतात तांणी आपणाला एकनिष्ठ रावका जाल्यार आपण तशी वागका न्ही, तांकां तशी प्रेम दिवका, तांकां सांबाळ घेवका. म्हळ्यार मात्र घरान कोणें मेड दवरतरके तिका आमी आपले म्हळ्यार मात ती आमकां आपले म्हणटा. तशी ग्रुपांतल्या मनशांक ज्या पुढाऱ्याने तशें वागोवंका. मुख्य हरिकथा निरूपण, दुसरे ते राजकारण, तिसरे ते सावधपण सर्व विषय. म्हळ्यार हे 4 गोष्टी आसका तिचे, कळ्ळें. हरिकथा नित्य निरूपण तांणी स्वता करका, कळ्ळें. म्हळ्यार भगवंताचें अधिष्ठान जाय. दुसरें तें राजकारण, म्हळ्यार व्यवहार चातुर्य, मिटिंग्स जातात तांगें मसलती जाताल्यो, आत्ताय तशीची. पण दुर्दैवाने आतकल जाल्या की पुढारीची समनात. पुढारीची जो सत्तेर येता तो कल्लेपणी करता, सत्तेर आयली की तो ताका माजच सत्तेचो, आनी मागीर सगळें घाण जाता. तिसरें तें सावधपण सर्व विशय, सगळे कडेन जागरूक रावका, सगळे कडेन तांकां वास येवंका शत्रू गेलो. चौथा अत्यंत साक्षप म्हळ्यार प्रयत्न केन्नाय सोडणे, फेडावे नाना आक्षेप. कोणाक शंक आयल्यार हें अशी कल्ल्या करका म्हळ्यार तांकां समज उत्तर दिवचें, आमगेलें उत्तर तयार आसता ती. हजर जवाबीपणा, अन्याय थोर अथवा अल्प क्षमा करीत जावे. पाप अज्ञानी लोक असतात आमगेल्या ग्रुपान, तूं अडाणी लोक असतात, शिकिल्ल आसना ती, तांकां तयार करचें म्हळ्यार तांकां करतन कलेपणी चूक करता ती, मस्त म्हणटा. त्यावेळी तांकां क्षम करून तांकां सांबाळ घेवंका. जाणावे पराचे अंतर, तो अशी कल्ल्या उलयलो, ताका कसली डिफिकल्टी आसकी कल्लें. हांगा सख्य भक्ती म्हळ्यार आमी मदतीच हात, आमी मैत्रीच हात मुखार केल्यार ती आमगेले मित्र जातात. तशी तर शिवाजी गेले मस्त मावळे सगळे मित्र आशिल्ले, ते तांकां जिवा निक्कून पावताले. जाणावे पराचे अंतर, उदासीनता निरंतर. तितलें आशिल्लें तरी उदासीन म्हळ्यार कळ्ळें अलिप्तता, देवाक काम करता असं मग स्वतः नाही. नीती न्यायास अंतर पडोच नेदावे, संकेते लोक वेधावा, एकूण एक बोधावा. प्रति एकल्याक बोध करका, आणि तूं समूहांत करका. शिवाय 1 to 1 कले प्रॉब्लेम असल्यार आत्तां म्हाका न्हीद आयल्या आत्तां येवं नाका म्हणचे ना. केन्ना तो येता त्या वेळार ताका हें करका, तरी शिस्त दवरका. प्रपंच ही सावरावा यथानुशक्त्या. प्रपंचान कितली डिफिकल्टीज येता ती हें येता ती, त्यावेळी ते सर्वोत्तमाल ध्यान करतची आम्ही स्वता डिटॅच लव दवरका, कळ्ळें. ते हें सोडोवंका ती प्रपंच देखील चलोवंका. कमी जास्त प्रसंग येता ती ताची गांभीर्य आसता, त्या वेळार घरच्या लोकांक सुद्दां धैर्य दिवंका लागता, तांकां पावोवंका लागता. त्यावेळी हें जे परमार्थ आसा चिके बाजू दवरका लागता, पण नामस्मरण सतत चालू दवरका. आणि
प्रपंच तितलें काम जाल्लें परत आयलें डिटॅच तांत गुंतून पडचें ना. आमगेलो अभिमन्यू जावं न्ही म्हळ्यार चक्रव्यूहान शिरकलो ताका भायर येवचें जालें आनी तांणी मारून घालो तशी जावं न्ही आमगेलें. प्रपंच समयो वळखावा धीर बहुत असावा संबंध पडो नेदावा अति परितयाचा. धीर मस्त दवरका धैर्यान काम करता जाल्यार एक सम गुंतून पडणे. उपाधीसी विस्तारावे उपाधी तर न सापडावे. उपाधी म्हळ्यार कळ्ळें की कार्य करचें कार्याचे हें प्रसार जावंका सगळें मस्त वाडका प्रसार. ते आमगेले ग्रुप्स वाडका ती आमगेले सगळे लोक सगळे जाणांक मेळोवंका सगळें करता जाल्यार त्या उपाधींतूं आमी शिरकून पडणे. कशी रंगुनी रंगात साऱ्या रंगुनी रंगात साऱ्या रंग माझा वेगळा रंग माझा वेगळा गुंतुनी गुंत्यात साऱ्या गुंतुनी गुंत्यात साऱ्या पाल माझा मोकळा पाल माझा मोकळा. जय जय रघुवीर समर्थ. तशी आमी डिटॅच्ड आसता त्या उपाधींत आमी शिरकून पडूं नये. ताचे खातीर त्या फणसाचे कापू गेल्यार न्ही किंवा प्रपंच म्हळ्यार फणसा चीक कसो त्या प्रपंचाचें काम करूं भितर रिगले राजकारण करूंक की पयलीं आमी तांत खिचून बसतात. तेमी ती उपासन आसता नामस्मरणाचें तेल लावन दिवंका मनाक आनी तांत भितर घुसका म्हळ्यार आमी शिरकून पडना. ती सहज भायर येवचें जाता. भायर येवचें म्हत्वाचें कळ्ळें. ते उपाधीन तूं केन्नाय आमी शिरकून पडणे. नीचत्व पयलेंच घ्यावें. आमीच पयलीं सान जावंका. आमी हॉट म्हणून आमगेले मिरोवच्या लागल्यार कोणें आमगेलें आयकनात. आमी आतां ऑफिसांत आमी काम करतालीं सिनियर ऑफिसर म्हणून काम करतालीं. आमी जर आमगेल्या क्लार्कांक समजून घेनी तांणी आमकां आड्डावन दवरचें पळयल्यार ठरयल्यार आमी सक्सेस आमी मेळनाची. तेमी ती तांगेली कसली डिफिकल्टी आसा. आमी लंचाक आनी सांगाती बसतालीं एक प्रॅक्टिकल म्हूण सांगलें सगळीं सांगातीच वांटून घेवन खावचें. तावळ सुख दुखाची गप्प जाताल्यो. तावळ देर इज नो बार. एक ऑफिसर आसा एक क्लार्क आसा एक सिपाय आसा अशें कसलें आसनासलें. इतलें प्रितीन तेमी कसलो जर प्रॉब्लेम आयलो आमी सगळीं मेळून सॉल्व करतालीं. तांतूं एक ऑफिसराची की जास्ती नॉलेज आसता पेक्षा जास्ती पॉवर आसता पण मस्तपण त्या ऑफिसरा पेक्षा जास्ती नॉलेज क्लार्काक आसता. तर कसले डिफिकल्टी दिन सांगली एखादीने म्हाका ही डिफिकल्टी आसा तेमीत म्हाका करूं जायना म्हण की तरी शिकून घेवंका. तावळ हांव ऑफिसर आसा हांव त्या क्लार्कान येताना कसलें शिकूं हें भावना. नीचत्व पयलेंच घ्यावें आनी मूर्खपण म्हाका कसलें कळना म्हणून अशें दाखोवचें. वेश असावा बावळा परी असाव्या अंतरी नाना कळाक. तशी बावळ अशें तोंडार तोंड दिसता पण समची व्यवहार चातुर आसत. दोष देखून झाकावे. कोणाक दोष दिसता ती मुद्दाम चार लोकां मुखार तांगेले हें वाबाड काडणे. अवगुण अखंड न बोलावे. एक सम तांगेले अवगुण उलो न्ही तांकां वायट दिसता. दुर्जन सापडोन सोडावे परोपकार करून. दुर्जन जे येता तांकां मारूक तांकां हाका संत तुकारामाक ते करवंदाची जाळी आसा न्ही ताज्यान मारले खंय ताका आपूण कांटे पुरे तोपिले. तर रात्री वचून तांणी पाप ते कोण मारून वचून तो दणुलो मारून आनी रक्तबंबाळ जाल्ले हे वचून ताका पांय चेपू बसले. अरे तुगेले हात दुखले आसतले न्ही मारून तशी आनी देवान ताका सम केलें तुकारामाक. तस नमन्याचें ते दुर्जन तांचेर उपकार कोण सोडका म्हळ्यार ते आमगेले बाजू येतात. हें राजकारण तरे भरोवचो न्हय. आमी तरेवाईकपणे वागूं नये. विचित्रशें सुचावे नाना उपाय. आमकां नाना उपाय प्रत्येक प्रॉब्लेमाक उपाय आसता आनी तेमीच उपासन आसता. शांत बसले की खंयचे उपाय आसा ती चार पांच आमी सुचतात. एक चावी लावन पळोवची दुसरी लावन पळोवन खंयचे ना खंयचे तरी लागता. नवे तेच करावे कार्य दीर्घ प्रयत्न जे जायना म्हूण दिसता ताची मागशी लागता आनी तरी फड नासोची नेदावा. कशी कोर न्हू आमगेलें हें जावन पडिला प्रसंग सावरावा. अतिवाद न करावा कोणी एकासी. दुसऱ्याचे अभिष्ट जाणावे बहुतांचे बहुत सोसावे. मस्त सहन करका लागता लोखंड जावचे जाल्यार न सोसे तरी जावे दिगंतरा प्रती. म्हळ्यार एक इनकॉरिजिबल म्हणटात ते दुश्ट लोक आयकना तिची तांगेले नाद सोडून दिवंका आनी बाकीच्यांकय सांगता तागेले नादाला लागू नाकात. तसल्यांक हाकलून घालका
तसल्यांक शिक्षा करका आनी तांगेल नादाक तांकां ग्रुपांत न्हू हद्द पार करका किंवा तांकां सोड आमी दुसरे कडेन वचका. दुःख दुसऱ्याचे जाणावे, दुसऱ्यांगेर दुःखाची आमकां जाण आसका, ऐकोन तरी वाटोन घ्यावे, बरे वाईट सोसावे समुदायाचे. कोणाक समुदायाक प्रॉब्लेम आयल्यार आपणें तें हें करून तांगेल पैकीच एक जावन तो सोडोवच्या पळोवंका. अपार असावे पाठांतर, सन्निधची असावा विचार. नुसतें पाठांतर न्ही, ताजो विचार कशें केल्यार कल जाता हें व्यवहार चातुर्य आसका. सदा सर्वदा तत्पर परोपकार असे, शांती करून करवावी, जानाक शांत करका, अगदी शांत करका. तावळी तुमी बदलून कल जाता, कले जायना न्हय, शांतपणान आमी ह्या वाजेर उलोवया. तरे सांडून सांडवावी, तरेवाईक असल्यार चिके शांत जावन क्रिया करून करवावी, बहुतां करवी, स्वता कामय करका. आनी पळय अशी केल्यार सलीस जाता, कोण पळोवया हांवें मोमटें कोण सांगचें. आनी जर कोणाकय काण घालचें आसलें, कोणाकय कल म्हणटा ती सॅक करचें आसलें, काण घालचें आसलें जॉबार समज, किंवा ताका मार उडोवचें आसलें, तें जाहीर कर न्हय, करणे असा कार्याने कार्य करका. तरी थंय राजकारण खेळका, थंय सगळे कडेन हें कर न्हय. करणे असेल अपाये तरी बोलोवन दाखवू नये, परस्परेची प्रत्यये प्रचिती सांडावा. वायट गुण केल्यार कशी आमी शिक्षा दिता ती हें कळका. संभाजी राजाने कितले जाणांक हत्ती पांया मुळान दिलेले, ते अगदी वायट वागताले म्हळ्यार मस्त तांणी दुफळी केली. जो बहुतांचे सोसिना त्यास बहुत लोक मिळेना, बहुत सोसिता उरेना महत्व आपुले. राजकारण बहुत करावे परंतु कळोच नाही द्यावे. राजकारणांत एक महत्वाचं म्हणजे गुप्तता राखा. नाजाल्यार राजकारण हाजेर चव्हाट्याचेर आयल्यार राजकारण व्हरना तें. परपिडेवरी नसावे अंतकरण, लोकांक त्रास जायशी, अंतकरणात दुःख जायशी वागू नये. लोक पारखून सांडावे, सगळ्यांक पारख करका. राजकारणे अभिमान झाडावे. पुन्हा आमी राजकारणांत हांव कोण मुख्य आसा म्हणून अभिमान आयल्यार तो पयलीं काण घालका. आनी पुन्हा मेळवून घ्यावे दुरील दोर. म्हळ्यार कोणाक भोव गर्व जाल्यार तांकां पयलीं हें करका, तांगेल्या जागेर दवरका. जाल्यार नंतर तांच लागींच परत हगूर हगूर दोस्ती करका. पळय हें बरोबर न्हय अशी. हिरवटासी म्हळ्यार विवेकहीन जो आसता तापट, ताका दूर दवरपाचें कें. कचरटासी म्हळ्यार भित्र जो आसता त्याल्या पयलीं उलोवचें वचूं न्हय, न बोलावे. संबंध पडता सोडून जावे एकी कडेन, आनी ते आयलेच मुखार असले आयकना ती, तर तांकां सोड आमी दुसरे कडेन वचका. ऐसे असो राजकारण सांगता ते असाधारण, सुचित असता अंतकरण राजकारण जाणे. हाका आमगेल चित्त, आमगेल अंतकरण पयलें सुचित जावंका, बरें जावंका. म्हळ्यार तातूंत निस्वार्थी जावंका, ह्युमिलिटी आसका, नम्रत आसका. तावळ मात्र हें राजकारण करूं जाता. वृक्षी रुडासी उचलावे. थोडे पाप भिवन अज्ञानी लोक झाडार चडून निपून बसतात ते कोणें आयले की, तांकां हगूर हाड न्हू, आमी आसत न्हय म्हणून. तशें युद्ध करत्यास ढकलून द्यावे, कारबाराचे सांगावे आग कैसे. हें खंय केन्ना कशी वापरचें हें व्यवहार चातुर्य हें कितलें म्हूण सांगेद तुमी कोण पळोवंका. तर तसलो महंत जो आसा तो पाहता तरी सापडेना, कीर्ती करू तरी राहेना, आले वैभव अभिलाषीना काही केल्या. ताका कोणें ब्रायब दिवच्या पयलीं तो ब्रायब घेना. ह्या हातून दासबोधांतान आमगेले महंतांक, आमगे लिडर म्हणून घेतात न्ही, तांकां मस्त शिकचे सारकें आसा. एकासी पाठी राखणे, एकास देखो न शकणे. म्हळ्यार एकाक मस्त उदो 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 करचो आनी दुसऱ्याक सवत बसचें. ऐसी नव्हे की लक्षणे चातुर्याची. सगळ्यांक आपलें म्हणका. कोणाल वायट गुण थोडे असल्यार तागेले अपराध क्षम करून तागेले बरे गुण जायशी पळोवंका. न्याय बोलता ही मानेना, हित तेची नये मना, येथे काहीच चालेना त्यागे विण. एक एक जण अशी असतात ती तांकां कितलें सांगलें तर आयकना ती. तांगेले मनाक हित कलेकड तांकां मन आशिल्लेंची तर तांगेले त्याग करचो आनी मनान वायट लेखून घेवचें ना. आमगेले प्रयत्न केले न्हय, जायना जाल्यार हरकत ना, तांगेले तांकां. श्रोती कळोन आक्षेपिले म्हणून बोलिलेची बोलिले. तुमकां कळलेशें दिसता तरीके कळणी न्यूनपूर्ण क्षमा केले पाहिजे श्रुती. बिकॉज दीस इज व्हेरी व्हेरी इम्पॉर्टंट. आनंद यात्रेन तूं हें जें प्लॅनिंग जावंका ताजे खातीर हें भयंकर म्हत्वाचें आसा.
म्हणून तांणी सांगल्या इति श्रीदास बोधे गुरु शिष्य संवादे राजकारण निरूपण नाम समास पंचम. आता हांग महंत लक्षण असणे तो समर्थांगल आध्यात्मिक पुढारी कळलं. तांणे कशी स्वतः गल्ले हे दिनचर्या कशी दवरका तरी समाज सहावा महंत लक्षण. तर पुढारी लोकसंग्रह करतात खरे, पण पुढारी पण एकच प्रकारचे असं ना, गटांचे तांगेले हे विंगविंगड असतं नाही. विंगविंगड समूह, विंगविंगड मानसिकता असतात, विंगविंगड प्रॉब्लेम असतात, नेचर ऑफ प्रॉब्लेम्स. भास विंगड, देश विंगड, खाणपिणी विंगड, राहणीमान विंगड, तांगेले हे कले इन्कम वायज तांगेले ग्रुप्स विंगड असं सगळें असता. त्यामी ती एकल्याक असून चल ना. राजकीय फुडाऱ्यांक लोकसंग्रह वेगवेगळो आसा. विज्ञाना क्षेत्रांत सायन्सांतून जे लोक असतात ती डॉक्टर्स हे ते तांगेलान जो पुढारी असता तो विंगड नमुन्याचो असता, पळय की न्ही. तशी धार्मीक पुढारी जो असता ताका लोकसंग्रह विंगड असता. कलेन तुजो पुढारीपण गायन शिकयतलो तांगेल कलावंतांगेले एक लोकसंग्रह तो विंगड असता. जाल्यार श्री समर्थांगेल महंत हो आध्यात्मिक पुढारी असता आणि रामचंद्र हो तांगेलो आदर्श. तरी एखादे कमल पूर्ण उमललें तरी सगळे दृश्टीन सुंदर दिसणे म्हणटे दिसता. तशी महंतागेल जीवन हे सगळे बासून विकसीत जावन सौंदर्यान भरलें दिसता. आणि ते कशी करचे तान्ने निस्वार्थी प्रेमान भरलेलो हो महंत म्हळ्यार लिडर ताजो लोकांक मस्त आधार दिसता. आणि तो सगळे प्रकाराने लोकांक वायट लोकांक सुद्दां बुदवंत करून सन्मार्गाचेर हाडूं शकता. एकल्यान समर्थान इतलें जायनाशिल्लें म्हणून तांणी अनेक महंत निर्माण केले. आणि हांगा महंतान कशें आसता तें सांगता. तांणी स्वता कशें करता. शुद्ध नेटके लिहावे, लेहून शुद्ध शोधावे, शोधून शुद्ध वाचावे चुको नाही. विष्कळीत मातृका नेमस्त कराव्या, धाट्या जाणून सुदृढ धराव्या, रंग राखून भराव्या नाना कथा. त्या वेळार शाई सुद्दां तयार करपा लागता, पेपर सुद्दां तयार करपा लागतालो. टाकान बरोवचे शाईन बुडोवन आनी कडेन एक एक कोण तरी अशें हें करून ताजेर धूळ घालून वल्ले शायरी ते एका एक लागू न्हय म्हणून अशी फूक मारताली म्हळ्यार ते घट्टी बसता. तस सळ तांगेले तर मातृका म्हळ्यार कळ्ळें हें काना मात्रा जर बरयलें एकल्याक बरोवंक तांगेलें हें आशिल्लें शुद्ध नेटके एका एक अक्षर अशें लागू न्हय, चिकटून येवं न्हय, ओवर रायटींग करची ना खंयची. आनी कंडेरी बरोवचें तें वाचचें आनी तातूंत खंय काना मात्रांक खंय मिस्टेक जाल्यार प्रूफ रिडींग करचें. जाणायाचे सांगता नये, सांगायाचे नेमस्त नये, समजल्या विण काहीच नये कोणी एक. म्हळ्यार कळ्ळें कल जाणका कल शिकका हें कोणाक सांगूं जायना. आनी तें कल सांगका कितें बरोबर सांगूंकय कळना, समजून घेवच्याक कळना. असल्या मनशाक महंत करूं नये, महंत जावचें शक्य ना. तो कशें आसता हरिकथा निरूपण नेमस्तपणे राजकारण वर्तायाचे लक्षण तेही असावे. कशी वागका ता स्वता वागणे सदाचारी आसता. पुसो जाणे, सांगो जाणे, अर्थांतर करूं जाणे, सकळीकांचे राखो जाणे समाधान. सगळ्यांक समाधान राखून सगळ्यांक घेवन चलका ताणें पुऱ्या ग्रुपाक. ग्रुप लिडर तशेंच का. तर दीर्घ सूचना आधी कळे ताका दीर्घ सूचन जावंका, दूरदृष्टी जावंका सगळे नमुन्याने. सावधपणे तर्क प्रबळे, जाण जाणून निवळे यथा योग्य. त्या प्रमाणे तो उपाय खंयचो योग्य उपाय आसा ताजो विचार ताका पटकन सुचका. ऐसा जाणे जो समस्त तोच महंत बुद्धिवंत. या वेगळे अंतवंत सकळ काही. ताळ वेळ तान माने, प्रबंध कविता जाड वाचने, मजालसी नाना चिन्हे सुचती जया. म्हळ्यार ताका मस्त उपाय सुचता. ती बहुश्रुत आसता न्ही तो, ताका मस्त अनुभव आसता, अनुभवात ज्ञान आसता. तेमी कसले प्रॉब्लेम आयल्यार खंयची कशी सॉल्व करयत बा म्हणून ताणें भगवंता चिंतन केलें की देव ताका सुचयता. कळ्ळें. जो एकांत आसा तत्पर एकांतान बैसून ताणें हो विचार करता. आधी करी पाठांतर अथवा शोधी अर्थांतर ग्रंथ गर्भीचे गर्भीतार्थ ताका कळका. कोणें शत्रून कले लेटर बरयलें, कोणें कले दिल्लें एप्लिकेशन दिल्लें तांत कल्ल खातीर दिल्लें आसतलें हें सुद्दां ताका कळका. अंत हाजें म्हळ्यार ताणें शिकता तें कळच्याक.
आधी शिकोन जो शिकवी तोच पावे श्रेष्ठ पदी. परी स्वतः शिकून नका, गुंतल्या लोकांस उगवी विवेक बळे. अक्षर सुंदर वाचणे सुंदर महंतान कश्यस का. अक्षर सुंदर बेसिक बेसिक सांगल्यात अक्षर सुंदर वाचणे सुंदर ना ते कळलं तर इन्स्ट्रक्शन कळलं बरेल्या म्हणून कळना ते फक्त थोडं डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन दितात फक्त ते मेडिकल हाक मात्र कळत आमक कले कळनाच तांक मात्र कळत ते तशा सुने. अक्षर सुंदर वाचणे सुंदर बोलणे सुंदर चालणे सुंदर भक्ती ज्ञान वैराग्य सुंदर करून दावी. जयास यज्ञाचे आवडे प्रयत्न करता भो प्रीती. नाना प्रसंगी पवाडे धीटपणे प्रगटे दडे ऐसा नवी. पाठ दाखवून धावणं कुल्या पायला धावतल नाही कसले आयल्यार ही शुड बी एबल टू डील विथ इट. निदान सगळ्यांगल हें करून सगळ्यांगल राय घेवन कल कोरयेद तांतान उपाय सोदून त्या प्रत्यक्षांत हाडचे सक्सेस मेळोवचे आपणे बाकीच्यांक मदत करची आणि बाकीच मागीर आपोआप करतात. साखळीमध्ये वर्तो जाणे संकटांत सुद्दां कशी काम करेद म्हणून उपाधीमध्ये मिळो जाणे नाना उपाधी नाना प्रसंग येतात तांतू घुसच्या कळका आणि तरी घुसून तरी अलिप्तपण राखो जाणे आपणास. अलिप्तपण म्हणजे परत तांतान बाहेर पडचे जाल्ले की तांतू आसक्त जावचे ना अरे हांव केल्ले पण हांकां यश मेळना मेळ्ळें देवा कृपेन मेळ्ळें सोड दिवचें आहे तरी सर्वांत ठाई तो सगळे कडेन आसता जाल्यार पाहो जाता कोठेची नाही. जैसा अंतरात्मा ठाईचा ठाई गुप्त झाला सगळे जाण तो लीडर सगळे कडेन वारशे फिरत असता सगळ्यांक गाईड करतची तर कोणें ताका सोदता वचत ताका कॉंग्रॅच्युलेशन दिवच्याक सगळे जाण ताका सोदतात सगळें जाल्लें यश मेळ्ळें की तो एकांतांत बसून निपून बसता ताका कॉंग्रॅच दिवच्या लोक आयले तो खंय मेळना म्हळ्यार तो सतत त्या वेगळे काहीच नाही. पाहो जाता तो न दिसे न दिसोन वर्तवीतसे प्राणी मात्रास. अंतरात्म कशें करता अंतरात्म दिसना भितरलो जाल्यार तो सगळें करता आसता होय की न्ही. तशी तैसाच हाही नाना परी बहुत जनास शहाणे करी. नाना विद्या त्या विवरी स्थूळ सूक्ष्म आपणा करिता शहाणे होती ते सहजची सोय धरिती. जाणतेपणाची महंती ऐसी असे. महंत ज्या लोकांक विद्या दिवन बुद्धवंत करता की ते लोक ताका संपूर्णपणे वश जातात आणि आयुष्यभर कृतज्ञ राबतात आणि तशी तेमी ती राजकार्य जाता राजकारण जाता राष्ट्र उदया येता बरेंची. राखो जाणे नीती न्याय न करवी अन्याय कठीण प्रसंगी उपाय करू जाण. ऐसा पुरुष धारणेचा तोची आधार बहुतांचा दास म्हणे रघुनाथाचा गुण घ्यावा. हांगा गुण कोणाला घेवचो रघुनाथ म्हळ्यार रामचंद्र राम राज्य येवंका जाल्यार रामा वर जावंका रामान हे गुण आशिल्ले मर्यादा पुरुषोत्तम ताणें कोणाली अवज्ञ करनी सगळ्यांले पण जेन्ना स्ट्रिक्ट जावंका तेवढे स्ट्रिक्ट आणि समच राजकारण केलें. श्री इति श्री दासबोधे गुरुशिष्य संवादे महंत लक्षण नाम समास श्रेष्ठ श्रीराम हांगा मेराबिया भोव कॉम्प्टेस म्हळ्यार महंतान कशेंच काणी आयज जगान तरी हांचे मस्त महत्व आसा आणि कले राष्ट्राचेंची महंती करका म्हणना पण आमचल्या कोणेय बाबा एक व्हड ग्रूप आसा कले नियोजन करका खंयचेय कार्याचें तरी पयलीं आमी ताची सम माहिती घेवन हें करून करका आणि निस्वार्थी प्रेम करका सगळे जानाक वट्ट करून तांगेल मतान चलका कोणागल चुकल्यार तांकां माफ करका हें सगळें आसका अशी. तेमी हांगा मेराब्या आजी 2 समास गुरुकृपेने पूर्ण जाल्या ती समर्थांगल कृपेने आणि तेमी तांगेल प्रार्थनात म्हणया आनी ताजें समापन करूया. कल्याण करी राम राया कल्याण करी जनहित विवरी जनहित विवरी जनहित विवरी कल्याण करी राम राया. हें दिवेचंद पुष्प समर्थांनी करून घेतले अत्यंत महत्वाचे. व्यवहार चातुर्य राजकारण महंतान कशेंच का लिडरान कशेंच का म्हळ्यार मात्र राष्ट्र प्रगती करता म्हळ्यार मात्र जानाक आमी आनंद यात्रेन मुखार व्हरू शकता. ती प्रपंच गोमटो केलो व्यवहार चातुर्य असलें त्या मायेक वश करून घेतलें आणि त्या मायेची मिडियमाचो उपयोग करून घेवन माय म्हळ्यार कले ही जनता ही सुद्दां एक माय आसा तांगेल आमी तांगेल गुणांचो उपयोग करून घेवका अवगुण त्याग करता ती आणि गुणांचो उपयोग करून तांगेल मदतीने सगळ्यांनी मेळून
अवघे धरू सुपंत. हां, अशें करून आमी एकामेका सहाय्य करू, अवघे धरू सुपंत. हें महंतपणाचें लक्षण. हें आसका म्हळ्यार मात्र सगळें मजाल आसा थाटेक तशी आमगे सभा बरी जाता अशें तांणी सांगल्या. तर हें विवेचन पुष्प आमी श्री समर्थांच्या चरणाचेर अर्पण करुया आनी म्हणया, नंदन्तु साधका सर्वे विनश्यन्तु विदूषकाः, अवस्था शाम्भवी मेस्तु प्रसन्नोऽस्तु गुरुः सदा, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात्. ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः.